Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. थोडे आम्ही आयडेंटिफाईड केले की त्यांच्याकडे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना. So with the BLOs, we have identified these people and today we have held a camp. Maximum ortho, मागीर deaf and dumb आणि हे आसा दोळ्याचे ज्यांना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना त्यांना आम्ही स्पेशल कॅम्प घडोवन हाडला. आणि ऑस्पिशियो हॉस्पिटल डॉक्टर दीपा आमकां खूब हेल्प करता. तांकां जे फिजिकली हँडिकॅप्ड आसा तांकां सर्टिफिकेट आसता न्ही, तांकां सर्टिफिकेट आसता की थोड्यांनी आमी सर्टिफिकेट घेतली ना, सो तांकां ती सर्टिफिकेटीचो बेनिफीट जातलो. एंड सेकंडली एज मेन्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, की जे डिसेबिलिटी आसा की तांकां एखाद्या पोस्टल वोटिंगाची बी तांकां दिवपाक शकता ते. सो ती सर्टिफिकेट आसतकीर आमी टॅगिंग करतले रोलाचेर. सो दीस वील हेल्प इन केस द ECI has decided to these people can do the postal voting, so they can do the postal voting also. So information ready करून दवरता in case गरज पडल्यार. And also it help also for other benefits, whatever the requirement. असेसमेंट केल्यानंतर त्यांना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिले वतली. या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटीचो फायदो असो की ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान ज्या लोकांकडे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा आणि ज्यांका अडचण जाता पोलिंग स्टेशनार वचपा खातीर अशें हांकां पोस्टल बॅलेट फॅसिलिटी केल्ली आसा. ह्या सर्टिफिकेटीचो बाकीच्या गव्हर्मेंट फॅसिलिटीक ते वापर करूंक शकता. असो हो कॅम्प जो आसा काल अजिलोन जाला आनी आज ऑस्पिशियोन जाता, ताचो फायदो बऱ्याच लोकांक दिव्यांगांक जातलो. आनी जशें हांवें सांगलें की हे सगळे आमची वेगवेगळी जी खातीं आसा त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने जाता. CO ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आणि आमचे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट.